जो विशय आशिल्लो मोठो तो म्हळ्यार पासपोर्टांचो आनी OCIचो ताजेरूय तुमी मेळ्ळे. परत तुमी म्हळें की पॉझिटिव्ह. आतां जेन्ना ह्यो किचकटीची गजाली सिटीजनशीप एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, मागीर OCI, सामान्य मनशाक सामकी सामान्य भाशे भितर सांगात सुटलो म्हळ्यार कितें आनी इतलो किचकटीचो विशय तुमी एका मिटिंगेक सोडयलो म्हळ्यार कशें? एक म्हणजे हांव आमची मिनिस्टर फॉर द स्टेट फॉर द एक्सटर्नल अफेर्स जी डील वीथ द पोर्तुगीज कंट्री मॅडम मिनाक्षी लेखी हांकां आमचे बाब एलेक्साक घेवन मंत्री हांकां घेवन मेळ्ळो. विशय वेगवेगळे आहा तेंचे. एक तांकां OCI कार्ड मेळना. दुसरें ते आतां पर्यंत ते फॉरेनाक गेल्यार तांची भुरगीं फॉरेनाक आसात, भुरगीं शिकतात थंयसर. 18 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत तांचो इंडियन पासपोर्ट रिन्यू जायना आनी परत 18 वर्सां उपरांत तांकां पोर्तुगीजूय पासपोर्ट मेळना. हो कॉम्प्लिकेटेड इश्यू जाल्लो तेंचो. तिसरो तेंचो पासपोर्ट हो सरेंडरच्या ऐवजी रिवोक जाता आनी म्हणून बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम जाता. वॉट एवर द इश्यू ते गोंयकार आमचे. इट इज अ गोयन डायस्पोरा जो पोर्तुगाल म्हण किंवा युरोप बरेच कडेन वचूंक जाय म्हणून तांच्यांनी पोर्तुगीज सिटीजनशीप घेतल्या. थोड्या जाणांनी पासपोर्टूय घेवंक नाशिल्ले. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी जाका म्हणटा तुवें जशें म्हटलें इट इज अ सिटीजनशीप एक्ट आनी इट इज अन पासपोर्ट एक्ट. हे इंडियन एक्ट दोन लागता. आतां आमी लिस्बनाक वचून तेंच्यांनी आपलें बर्थ रजिस्ट्रेशन करप आनी मागीर गोंयानूच रावप. आनी बाब एलेक्सा हांणीय बी ताका वेवस्थीत रित्या एक्सप्लेन केलें कारण खूब जाणांनी रजिस्टर्ड केलां बट ते केन्ना तेंच्यांनी पोर्तुगीज पासपोर्टूय घेवंक ना, इंडियनूय पासपोर्ट घेवंक ना किंवा ते पोर्तुगालाक वचूंकूच ना. रजिस्टर्ड करून गोंयानूच रावता. आपल्या भुरग्याक केन्ना तरी बेनिफीट मेळटलो इन फ्युचर फॉर द स्टडी पर्पज, फॉर द जॉब पर्पज आनी वीच ऑपॉर्च्युनिटी पोर्तुगाल गव्हर्मेंटान दिल्या म्हणून तेंच्यांनी घेतल्या आनी फ्युचराचो विचार करून कदाचित घेतला आसत. जाल्यार ह्या लोकांक हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक नासलो. मॅडम मिनाक्षी लेखी आनी फायनान्स सेक्रेटरीक आफोवन हाडलो. आमच्या बरोबर तेंचे कन्सर्न ऑफिसर्स आफोवन हाडले. सगळो इश्यू रिजॉल्वूय केलो. तेंच्यांनी कन्सर्न मिटिंगूय घेतली आनी तांच्यांनी सांगलां त्या प्रमाणे थोड्याच दिसाच्या भितर कारण एक्चुली मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स इज आउट ऑफ कंट्री तो एकदां आयलो काय ताज्या बरोबर मिटींग घेवन स्पेशली फॉर द गोवा दमन एंड दीव वीच इज इन 1960 वरान आमी लिबरेट जाला आनी पोर्तुगालान तांकां ती पद्दतीची बेनिफिट्स दिला. सो ते सगळें कन्सिडर करून गोंयकारा खातीर हो इश्यू जाचो रिजॉल्व करपाचो तेंच्यांनी प्रॉमीस केला आनी म्हाका खात्री आसा की तांकां आपलो पासपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो रिवोकेशन जालो म्हणपाक नाका, तो सरेंडर जालो म्हणून सर्टिफिकेट जाय. तो जर दिलो आसत जाल्यार तेंचो अर्दो प्रॉब्लेम जो आसा म्हणजे चडसो प्रॉब्लेम OCI कार्ड मेळपाचो वॉज रिजॉल्व जाता आनी भुरग्यांचो फर्दर इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करप किंवा तेंच्यांनी फाल्यां सकाळीं इंडियन सिटीजन घेवप की पोर्तुगाल सिटीजन घेवप होय जो तेंचो प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही तो रिजॉल्व जावंक शकता. कोर्टानूय केस चालू आसा. फाटल्या सगळ्या केसींचो रेफरन्स घेतलो आनी त्या नुसार सगळे डॉक्युमेंट रेडी करून आमीय सबमीट केला आनी सो दॅट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सांनी विशय सिरियसली घेवन पयले फावटी मॅटर सगळो स्टडी केला. फक्त दे आर वेटींग फॉर द मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स जे फॉरेन कंट्रीज आहा ते आयले काय हो इश्यू जाता तितको बेगीन रिजॉल्व जाता. तुमी जेन्ना रिजॉल्व जातलो म्हणटात सीएम जस्ट फॉर क्लॅरिटी आनी परत हांव म्हणटा की सामान्यांतल्या सामान्य मनशाच्या क्लॅरिटी खातीर पासपोर्ट रिवोक जावचो ना. पासपोर्ट तांकां सरेंडर सर्टिफिकेट मेळटली. करेक्ट. आज जातालें कितें की रिवोक जातालो आनी रिवोक सर्टिफिकेट मेळटालें तांकां आनी एकदां रिवोक सर्टिफिकेट मेळप म्हणजे तांकां प्रॉब्लेम जातालो. OCI कार्ड मेळनाशिल्लें. बरोबर. तांच्या भुरग्यांचो पासपोर्ट रिन्यू जायनाशिल्लो आनी तो 18 वर्सां पर्यंत तांकां इंडियन पासपोर्ट रिन्यू जायनासलो आनी पोर्तुगाल पासपोर्ट मेळना. सो दे कांट ट्रॅवल. बरेचशे फावटी लिस्बनाक रजिस्टर्ड जाला म्हणून तांकां हांगासल्यानूय बी इंडियन पासपोर्ट मेळना आनी परत तांकां पोर्तुगेज तांचे पेरंट्स जे आहा पळय न्ही तांकांय बी ट्रॅवल करपाक मेळनाशिल्लें. हे सगळे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही ह्या हातूंतल्यान एक सरेंडर सर्टिफिकेटीच्या उपरांत तांचे 90% प्रॉब्लेम तरी म्हाका दिसता एकाच हितूंतल्यान रिजॉल्व जातले. सरेंडर सर्टिफिकेट मेळटली, रिवोकेशन सर्टिफिकेट मेळची ना. तुमी आज एक गजाल सामकी क्लियर करता. दुसरो जो मुद्दो आसा आनी जो ताका तुमी टच केला की थंय रजिस्टर केल्या बर्थ आनी हांगा आमची वेवस्था खूब फावटी सांगता की तुमी थंय रजिस्टर केला हाजे अर्थ तुमी थंयचे सिटीजन म्हणून. हाजेर कितें? एक्चुली म्हणजे इंडियन सिटीजन एक्टाच्यान पोर्तुगालान फक्त लिस्बनाक रजिस्टर्ड करप म्हणजे तूं पोर्तुगालाचो सिटीजन जालो तांच्या हाज्या प्रमाणे. बट इंडियन सिटीजनशीप एक्टा प्रमाणे त्यांनी ऑफिशियली आपले सगळे डॉक्युमेंट हे ट्रान्सफर करूंक ना किंवा त्यांचो पासपोर्ट घेवंक ना. ताज्या प्रमाणे इज नॉट डायरेक्टली एज अ पोर्तुगाल सिटीजन. तितूरूच तर खरें म्हणजे तो थोडोसो विशय जो आसा पळय न्ही
हो विशय एकदा क्लॅरिफाय करपाचो गरज आसा आनी आमी तोच एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स ह्या दोनाय कडेन मागला की तेंच्यांनी तो क्लॅरिफाय करचो आनी लोकांक न्याय दिवचो. फक्त रजिस्टर्ड करप म्हणजे ते सिटीजन जाले अशें न्ही, बट ताजेरूय क्लॅरिफिकेशन जें आसा तें येता ते एक 15 दिसाच्या भितर तेजेरूय क्लॅरिफिकेशन येतलें आनी गोंयकारांचो बऱ्याचसो प्रश्न जो आसा तो सुटावो जातलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.